नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या 10 AM बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। दोन ग्रुपां मदीं जाल्ले झगडे मिटोवपाक गेल्ले कडेन पुलिसाचेर हल्लो। टाकी शेल्डे वाठारांतली घडणूक 6 जाणांचेर गुन्यांव नोंद। दोगांक अटक। मुख्य दुबावीत फरार। पुलीस घेतात सोद। वन नेशन वन रेशन येवजणे खाला गोंयांत काम करपी भायल्या कामगारांक मेळटले रेशन। कामगार दिसा निमतान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताचे महत्वाचे विधान। मुख्य नगर नियोजक राजेश नायका आड कायद्याप्रमाण कारवाय सांगता मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत। आपल्याक मंत्रीपदाची आशा ना। मंत्रीपद कोणाक दिवप हे थारायतलो मुख्यमंत्री सांगता कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो। सालिगांवचो आमदार केदार नायकान केल्ल्या स्टेटमेंटाचेर मायकलाची प्रतिक्रिया। खाजगी क्षेत्रांत काम करपी गोंयकारांक साधन सुविधांचो फायदो करून दिवपा खातीर चर्चा आसा सुरू। कमी दरान घर रीण दिवपाचो आसा विचार सांगता मुख्यमंत्री सावंत। आनी ओकाम दारबोंदेड्या परतून न्हावपाक गेल्ल्या भुरग्यांक पुलिसांनी धांवडायले। उपजिल्लो अधिकाऱ्यान ओकाम न्हंयचेर वचपाच्या गेटीर कुलूप मारिल्ले आसतना केलें उल्लंघन। आतां खबरो विस्तारांत। दोन ग्रुपां मदीं जाल्ले झगडे मिटोवपाक गेल्ले कडेन पुलिसाचेर हल्लो। टाकी शेल्डे वाठारांतली घडणूक। जॉयसन फर्नांडीस आनी ताच्या वांगड्यांनी ड्युटेर आशिल्ल्या पुलिसांचेर हल्लो केलो। ह्या प्रकरणांत पुलिसांनी जॉयसन फर्नांडीस आनी हेर 5 जाणां आड 2 वेगवेगळे गुन्यांव दाखल केल्यात। केपेंच्या पुलीस निरीक्षकाच्या म्हणण्या प्रमाण पुलिसांनी 2 जाणांक अटकूय केल्या आनी मुख्य आरोपी जॉयसन फर्नांडीस अजूनय फरार आसा। हे घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा। जे टाकी शिवनगर शेल्डे एरिया आसा थंय एक इन्सिडंट जालो। जनरल स्टोर आसा ते जे इन्सिडंट मुख्य कारण म्हणल्यार थंय 2 ग्रूप जे शॉपार आशिल्ले आनी खंय तरी कितें कारणां लागून एक ग्रुपान दुसरे एक ग्रुपाचे 2 मनशां दुसऱ्यांक 2 जाणांक एसॉल्ट केले। तेजे नंतर ही कंप्लेंट खंय तरी PSRाचेर मुखार पुलिसांक कळयली। जेन्ना केपें पुलीस पावले आनी केपें पुलीस हांगा येतना जेन्ना विचारलें कितें जालां काय म्हणून, ते कोण ग्रूप येयल्लो ते जेणी जे 2 मनशां एसॉल्ट केल्लो तेणी ते पुलिसांक बी तांकां बी मारले अशें केपें पुलिसांनी आतां इन्फॉर्मेशन दिल्लें आसा। तेजे नंतर पुलिसांनी हें प्रकरण वाडटा अशें पळोवन तेणी आनी पुलीस फोर्स आपयलो। पूण ते म्हणटा म्हणल्यार ते जे जो ग्रूप आशिल्लो जेणी एसॉल्ट केले ते थंयच्यान पळोवन गेले। आतां सद्याक केपें पुलिसान जो सिद्धेश नायक जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आसा तेणें सांगलां की सद्या 2 डिफरंट FIR तेंचे अगेन्स्ट रजिस्टर केल्या। एक म्हणल्यार पयलीं जे फर्स्ट इन्सिडंट म्हणल्यार जेन्ना पुलिसाचेर हात उखल्लो ते केले। मागीर जेंकां पयलीं एसॉल्ट केल्ले तांकां मेडिकल जातकीर तेंचे कडल्यान तेंचे कडल्यान जाणून घेवन मागीर तेणी दुसरी FIR तेंचेर रजिस्टर केल्या। हेतून जे एसॉल्ट केल्ले हेतून 6 जाण इन्वॉल्व आसा। त्या प्रमाणे जो केपेंचो PI सांगोडकर तेणें इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी 2 जाणांक धरलेले आसा आनी 4 जाणांचो तपास चालू आसा। वन नेशन वन रेशन ह्या येवजणे खाला भायल्या राज्यांतल्या कामगारांक गोंयांत आपले रेशन घेवपाक मेळटले। कामगारांनी आपले थंयचे रेशन कार्ड गोंयांत ट्रान्सफर करून हे येवजणेचो लाभ घेवं येता अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलां। कामगार दिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या श्रम गौरव पुरस्कार सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयलो। कामगार दिसा निमतान पणजेच्या श्रमशक्ती भवनात श्रमगौरव पुरस्कार सुवाळो आयोजित केल्लो। या सुवाळ्यात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी महत्वाचे विधान केला। वन नेशन वन रेशन येवजणे खाला गोंयांत काम करपी भायल्या कामगारांक गोंयांत रेशन घेवपाक मेळटले। कामा निमतान गोंयांत रावपी कामगारांनी जर आपले रेशन कार्ड गोंयांत ट्रान्सफर करून घेतले जाल्यार तांचे थंयचे रेशन तांकां गोंयांत मेळटले खंय। तशेंच गोंयांतल्या उद्योजकांनी कामगारांचे शोषण करचे न्ही। कामगारांचे शोषण केल्ले आमी खपोवन घेवचे नात अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिली। पहिली आधार अपडेशन्स
जर कदाचित म्हणजे UP बिहारांतल्यान येयल्लो जर लेबर आसत जाल्यार तेजे आधार अपडेशन जावपाची गरज आसा. सेकंड इट इज वन नेशन वन रेशन. तेका तेज्या रेशन कार्डाच्या सकयल हांगासरूय बी तेका रेशन मोफत रेशन जे मेळपाक जाय. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर यांच्यानी पयलीच फावटी वन नेशन वन रेशन ही स्कीम काडली. UP बिहारांतले जरी रेशन कार्ड असले जाल्यार थंयच्यान तो हांगा ट्रान्सफर करपाक शकतलो आणि ते ट्रान्सफर केल्ले रेशन तेका हांगासर त्या रेशनाची स्कीम तेका हांगा लागू जातली. म्हणजे तुम्ही विचार करात थंयसरले तेजे UPतल्या एखाद्या बारीक गावातले तेका 5 किलो तांदूळ मेळटलो. तेजी 4 जणांची फॅमिली आसत जाल्यार तेका थंयसर 20 किलो तांदूळ जे मेळटाले तेणी हांगासर वन नेशन वन रेशन या स्किमीच्या अंडर आपले रजिस्ट्रेशन केल्या उपरांत रोखडेच थंयसर तेजे कट जातले आणि तो कोटा हो स्टेटीक डायवर्ट जातलो. स्टेटीक डायवर्ट जाल्या उपरांत तो पर्वरी किंवा उस्कय खंय तरी रावता आसत जाल्यार त्या रेशन कार्डा वयल्या शॉपार ताका हांगा मेळपाक सुरू जातली. सी द टेक्नॉलॉजी. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराचे विजन पळयात. एखादो लेबर जॉबा खातीर आपूण मायग्रेट जाला आसत जाल्यार तेका मेळपी मोफत रेशन हे तो ज्या जाग्यार वयता त्या जाग्यार तेका मेळचें हाज्या फाटीमागचो उद्देश आसा. ताज्या उपरांत तांचे आयुष्यमान कार्ड आसतले, आभा कार्ड आसतले किंवा फायनान्शियल इन्क्लुजन आसतले. ह्यो वेगवेगळ्यो स्किमी ह्यो लेबरा पर्यंत समजच्यो, लेबरांक कळच्यो हाज्या खातीर म्हणजे हेल्थ अवेअरनेस आसतल्यो. ह्यो सगळ्यो गजाली ह्यो सातत्यान आमचे सरकार हे दिशा फाउंडेशनाच्या निमित्तान तांच्या पर्यंत पावयता, तांच्या पर्यंत करता. हो खरोखरूच सांगता म्हणजे हांवें त्या खातीर म्हटलां की लेबर जावं तो खंयच्याय राज्यांतलो आसूनी तो हांगासर जेन्ना काम करता तेन्ना तेजे रायट्स ताका मेळप हाज्या खातीर आमचें सरकार हे सातत्यान वापरता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मुख्य नगर नियोजक राजेश नायक हांच्या निलंबनाचो निर्णय कायद्याप्रमाण ते विशीं कोर्टान केस चालू आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगलां. मुख्य नगर नियोजक राजेश नायकाच्या निलंबना विशीं विचारिल्ल्या प्रश्नाक मुख्यमंत्र्यान जाप दिली. मुख्य नगर नियोजक राजेश नाईक हांच्या आड शिस्तभंगाची कारवाय करीत ताका सेवेंतल्यान निलंबित केल्लो. दक्षता खात्यान ही कारवाय केल्ली. हे विशीं पत्रकारांनी मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंताक प्रश्न विचारलो तेन्ना तांणी सांगलें की मुख्य नगर नियोजक राजेश नायका आड कायद्याप्रमाण कारवाय केल्या. हे विशीं न्यायालयातूय केस चालू आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान सांगलें. काय केलं की काल CTP सस्पेंड केल्ले आसा. एकूच येयलो तो CTP कितें रिजन आशिल्लें CTP चीफ टाउन क्लिनर काल सस्पेंड विजिलन्सान सस्पेंड केल्ले आसा. ऑर्डर कायद्यान जाला सगळें कितें सगळें कायद्यान जाल्लें आसा. चलो कोर्टात केस आहा बरें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आपल्याक मंत्रीपदाची आशा ना. मंत्रीपद कोणाक दिवप हें मुख्यमंत्री थारायतलो. कांय मंत्री सामकें काम करिनात त्या मंत्र्याची खाती बदलपाक जाय अशें कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो सांगता. सालिगांवचो आमदार केदार नायकान मायकल लोबोक मंत्रीपद दिवचें अशें सांगिल्लें. ह्याच फाटभुंयेर मायकलान प्रतिक्रिया दिली. सालिगांवचो आमदार केदार नायकान बुधवारा मंत्रीपदा विशीं वेगळें स्टेटमेंट केल्लें. आपूण आमदार म्हूण समाधानी आसा. मंत्रीपद दिवपाचेंच आसा जाल्यार ते आपल्याक नाका कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोक दिवचें अशें केदारान म्हणिल्लें. ह्याच फाटभुंयेर कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन प्रतिक्रिया दिल्या. मायकल सांगता मंत्रीपद कोणाक दिवप हें मुख्यमंत्री थारायतलो. आपल्याक मंत्रीपदाची आशा ना. जांकां मंत्रीपद दिवपाचें आशिल्लें तांकां दिलां. मात कांय मंत्र्यांची खाती बदलपाची गरज आशिल्ल्याचें आमदार मायकलाचें म्हणणें. We are not expecting anything. It is with the Honorable Chief Minister to decide. आणि आम्ही जॉईन जाताना अशें कंडिशन काय घालूंक ना की आमकां मिनिस्ट्री दिवपाक जाय. जे कोणाक दिवपाक आहले ताका दिली आलेक्सिंगला. सो वी हॅव नो कमेंट्स ऑन दिस. But if you ask me personally, a lot of work what the people are expecting is not happening. Some of the ministers are working very good. Some of them are not really working for the people. We have seen so many issues and public running from this office to that office or same office 10 times, 20 times to get one work done. So somewhere down the line, if there is no change in the ministry, CM will have to do a reshuffle among the portfolios what the ministers are actually holding. I am not saying that all are not working. I don't want to name also. But खुबशे लोकांची कामां जायना आमचे नदरेक येता. हांव म्हणना अमको मंत्री वायट अमको मंत्री बरो. सगळे मंत्री बरे
पूण लोकांची कामां जावपाची गरज आहा. कॅबिनेट जो तो रिशफल जायना जाल्यार तेंचे भितर तरी पोर्टफोलिओ रिशफल जावपाची गरज आहा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा हसोटीकर. खाजगी क्षेत्रांत काम करपी गोंयकारांक चडांत चड साधन सुविधांचो कसो फायदो जातलो हे विशीं चर्चा सुरू आसा. खाजगी क्षेत्रांत काम करप्यांक उण्यांत उण्या दरांत घर रीण दिवपाचो इशारो आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगलां. पणजे जाल्ल्या भाजप कार्यकर्ता मेळाव्याक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. म्हणजे एखादो भुरगो जर प्रायव्हेट सेक्टरात जॉब करता मुद्दाम कळपाक जाय म्हणून सांगता ESI जर त्याच्या कडेन आसत फाल्यां सकाळी कोणी जर बरो ना जाल्यार गव्हर्नमेंटाचो जाल्यार पयलीं ताका पे करचें पडटा आनी मागीर गव्हर्नमेंट ताका पे करता. बट वायस वर्सा त्याच्या कडेन ESI आसा ताजे 20 लाख न्ही 40 लाख रुपया जरी बील जालें जाल्यार कंप्लिटली ESI पे करता हो प्रायव्हेट सेक्टरात वचपाचो तोय बी फायदो आसा. म्हाका खबर हांवें पे करून घेतल्या. ESI एका कॅन्सर जाल्लो मुंबय ट्रिटमेंट घेतली ESI डायरेक्टली 25 लाख रुपया टाटा मेमोरियलाक पे केले. हो बेनिफिट्स एक आमच्या लक्षात येयना की प्रायव्हेट सेक्टरात म्हणून म्हटलं हांवें की आमचं ऑलरेडी डिस्कशन सुरू आसा कंटिन्युअसली मिटींग सुरू आसा की प्रायव्हेट सेक्टरात आसपी लोकांक चडांत चड बेनिफीट इवन दो म्हणजे ताका हावजींग लोन कशें दिवचे किंवा हावजींग एडवान्सीस कशें दिवचे तांच्या भुरग्यांक वेगळ्यो बेनिफिट्स कश्यो दिवच्यो मागीर ते कन्स्ट्रक्शन बोर्डात आसूनी किंवा ते लेबर वेलफेअरात आसूनी हाजे आमी ऑलरेडी सुरवात केला आनी येता त्या काळात म्हणून हांव म्हणटा ताका काम करपाची इच्छा आसा तो प्रत्येक जण काम करपाक जाय आनी म्हाका खात्री आसा की ते पॉसिबल जातलें. गोंयांतली जो बेकारीचो नंबर फक्त फुल्लेलो दिसता पळय न्ही इट इज नॉट एक्चुअल नंबर. तो नंबर जर पळोवंक वचत जाल्यार तो नंबर खूब खूब कमी आसा. अकाम दारबांदोड्या परतून न्हावपाक गेल्ल्या भुरग्यांक पुलिसांनी धांवडायले. फाटल्या शेनवारा ह्याच जाग्यार एकल्याक बुडून मरण आयिल्लें. ही घडणूक ताजी आसतनाच कांय भुरग्यांनी त्याच जाग्यार परतून न्हावपाक वचपाचें धाडस केलें. उपजिल्लो अधिकाऱ्यान ओकाम हांगासर न्हंयचेर वचपाच्या गेटीक कुलूप मारिल्लें आसतना भुरगे न्हावपाक गेले. ओकाम धारबांदोड्या एकल्याक बुडून मरण आयिल्ल्या जाग्यार परतून न्हावपाक गेल्ल्या कांय भुरग्यांक पुलिसांनी धांवडावन घातले. फाटल्या शेनवारा ह्याच धारबांदोड्याच्या ओकाम स्पॉटार एकल्याक बुडून मरण आयिल्ले. धारबांदोडे आनी सत्तरीत फाटल्या 2 सप्तकांत न्हावपाक गेल्ल्या 4 बुडून मरण आयलां. ह्या गजालीची गंभीर दखल घेत उपजिल्लो अधिकारी निलेश धाडगोडकरान ओकाम हांगासर न्हंयचेर वचपाच्या गेटीक कुलूप मारिल्ले. ह्या प्रकाराचे उल्लंघन करून कांय भुरग्यांनी त्याच सुवातेर न्हावपाक वचपाचे परतून धाडस केले. अशें न्हय की ह्या भुरग्यांक हांगासर घडिल्ल्या गजालेची खबर नाशिल्ली. उरफाटे फाटल्या फावट ह्याच सुवातेर वाडदीस मनोवपाक आपल्या इश्टांक घेवन येवपी एकलो भुरगोच ह्या फावट परतून कांय जाणांक ह्या जाग्यार घेवन आयिल्ल्याचे थळाव्यांचें म्हणणें. माटवाडा ओकाम धारबांदोडा गोवा हांगा लोक न्हावपा येतात भरपूर कोण आयकना कांयच आयकना लोक सांगल्यार. तुमकां शाणपण सांगता सांगल्यार रस्त्यार येयल्यार सांगल्यार शाणपण सांगता तुज्या बापायचो रस्तो आनी कितें अशें सांगता. मागीर आयज तुमी पुलिसां आपयल्ले? ना पुलीस येताले काल सुद्दां येयल्ले ते. ओके डेली येता आमी आपोवना पुलीस डेली येताले काल सुद्दां येयल्ले आयजूय येयले पळय त्या फुडें आसा. ओके मागीर तुमी धांवडावन घातले तांकां? मागीर सगळ्यांक धांवण पुलिसांनी येवन धांवडावन घातले. मागीर हे आनी कोणूच फुडले फाटी आनी कोण दुसरे फाटी आनी येवं येना. गेट घातल्या सुद्दां ती बारकेली गेट काडटा आनी येता लोक 2 व्हिलर घेवन आनी कोणूच येवं येना. ओके बुट्टा म्हणून बुट्टा पळय 2 जाण मेले फाटोफाट 2 जाण मेले. ओके पयसुल्यान येता सगळे हांगा गांवच्या कोणूच ना पयसुल्यान येता आनी बुट्टा हांगा बुट्टा. तिंका उदका कितको खोल आहा कितके आहा ते कांयच कळना. त्या खातीर तुमी कोणीच न्हावपा येवं येना. नमस्कार, आमी आसा ओकाम धारबांदोड्या हांगा. गेल्या शेनवारा हांगा एक भुरगो काणकोणचो भुरगो हांगा बर्थडे सेलिब्रेट करपाक येयल्ले आसतना दूदसागर न्हंयक बुडोवन ताचें मरण जालें. आनी तेजे नंतर डेप्युटी कलेक्टर निलेश धायगोडकार यांनी एक ऑर्डर काडलेली पुलिसांक की तेणी दूदसागर न्हंयचेर गस्त घालची म्हणून. आयज पुलीस हांगा जेन्ना गस्त घालपाक येयले तेन्ना तांकां 50 वयर ट्युरिस्ट हांगा उदक न्हावपाक येयल्ले आढळून येयले. सो ते पुलिसांनी सगळ्या लोकांक धांवडावन घातलेले आसा. म्हत्वाचें म्हणजे गेले शेनवाराक हांगा आपल्या फ्रेंडाक घेवन न्हावपाक येयल्लो काणकोणच्या फ्रेंडाक घेवन न्हावपाक येयल्लो तोच भुरगो आयज परत आपल्या आनी फ्रेंडाक घेवन हांगा उदक न्हावपाक घेवन येयलो. हेजे वयल्यान दिसून येता की हे भुरग्यां मदीं सिरियसपण कांयच ना. म्हाका दिसता हांगा आतां चड पुलीस गस्त वाडोवपाची गरज आसा आनी हेची दखल निश्चित डेप्युटी कलेक्टर घेवपाची शक्यता आसा. धारबांदोडेच्यान
गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. चोला घाटान बेरेस्तारा कारीक स्वयं अपघात जालो. कार चलोवप्याचे कारीवेले नियंत्रण सुटिल्ल्यान कार आपटून उमटली. कारीचे मोठे लुकसाण जाले. हातून कार चलोवपी 270चो अर्जुन मावस्कर जखमी जालो. देखून ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केला. नमस्कार. सोल्ला घाटार आज झालेल्या स्वयं अपघातात कार गाडीचे मोठे नुकसाण झालेले आसा. तसेच जो ड्रायव्हर आसा ह्यो किरकोळ जखमी जाल्लो आसा. ह्या वेळार मेळिल्ली म्हायतीनुसार आयज दनपारा बेळगांवच्यान गोंयान येवपी GA046272 ही कार गाडी घेवन अर्जुन मावस्कर ह्यो 270 हांगासर रावपी ह्यो बेळगांवच्यान गोंयाच्या दिशेन येतालो आनी जेन्ना सोल्ला घाटार पावलो तेन्ना देंवतेचेर तेजो गाडीचो ताबो सुटलो आनी गाडी वचून रस्त्याच्या सायडीक पलटी जाली. आणि ह्या वेळार जेन्ना थंय वचपी लोकांनी ताका सायडीक गाडयेंतले भायर काडले आणि वाळपे पोलीस तशेंच जे ट्राफीक पोलिसां हांकां कळयल्या नंतर ट्राफीक पोलिसांनी केरी चेक पोस्टाचे पोलीस थंय वचोन तेंच्यांनी कॅनाच्या सायडीन गाडी सायडीक काडिल्ली आसा. ह्या वेळार गाडयेचे मोठे प्रमाणात लुकसाण जालेले आसा आणि ह्यो रस्तो आसा हेतूर मोठे प्रमाणात गाडयेची वदळ चालूच आसता. मात जेन्ना एक्सिडंट जालो तेन्ना लोक कोण नासलो ताका लागून मोठी जिवीतहानी टळलेली आसा. ह्या प्रकरणाचो तपास आसा ह्यो वाळपे पोलीस करत आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. स्मार्ट सिटीचे काम 100% सामकें जावंक नाचें. मात स्मार्ट सिटीचे काम हातीन घेवंक नाशिल्ले जाल्यार राजधानी पणजेची वाट लागपाची मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांगता. पणजे आयोजीत केल्ल्या भाजप कार्यकर्ता मेळाव्यात मुख्यमंत्री उलयतालो. आयकात ताचें म्हणणें. सिटीचे काम कितें काय म्हणून हांव मुद्दाम जाहीर उलयता. हांवें ताका विचारलें स्मार्ट सिटीचें काम करूंकच नासलें जाल्यार पणजे कशी आसतली आसली ती सांगात म्हाका. स्मार्ट सिटी धरून जाल्यार हांवें कामूच सुरू करूंक नासलें जाल्यार पणजेची सिटी वर्स्ट आसतली आसली. हांव पब्लिकली सांगता स्मार्ट नो डावट स्मार्ट सिटीचें काम करता आसतना प्रॉब्लेम जाले आसतले. स्मार्ट सिटीचें थोडेशें काम सारकें जावनाय आसतलें. हांव 100% सारकें जालें. बट स्मार्ट सिटी जर करूंक नासली पणजेची सिवेज लायन जी आसा पळय न्हू ताची परिस्थिती अत्यंत वायट जातली आसली. तुम्ही आज पळयात व्हॅक्यूम सक्शन सिवेज जे आहा मळ्यात लायल्या पयलीं व्हॅक्यूम सक्शन सिवेज देशांतलो पयलो प्रोजेक्ट आसा. देशांतलो पयलो प्रोजेक्ट आमी पणजेंतल्या मळ्यात लायला. वन ऑफ द बेस्ट टेक्नॉलॉजी इन द कंट्री. वन ऑफ द बेस्ट टेक्नॉलॉजी. अशी दुसरी टेक्नॉलॉजी आतां लोक कॉपी करून दुसरे कडेन लावपाक लागलेले आसा. मंगोल फातोर्डा गोवानूच बायलेचो खून केल्ल्याचे उक्ताडार आयला. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण घोव आनी बायले मदीं खंय सदांच वाद जाताले. बुधवारा राती तांची बरी झगडी जाल्ल्यान घोवान बायलेक जिवेशी मारली. कांय दिसा फाटीं माकाजन कुडतऱ्या बापायन आपल्या 6 वर्साच्या चलयेक जिवेशी मारून उडोवपाची घडणूक ताजी आसतनाच आतां मंगोल फातोर्डा घोवानूच आपल्या बायलेचो खून केल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या जोडप्या मदीं कसलो तरी वाद जालो आनी ह्या झगड्याचें रुपांतर मारामारीत जाल्ल्यान घोवान आपल्या बायलेक जिवेशी मारली. ह्या प्रकरणात फातोर्डा पुलिसांनी घोव कृष्णा रॉय हाका ताब्यात घेतिल्लो. मडगांवच्या JMFC कोर्टान आरोपीक 7 दिसांची पुलीस बंदखण फर्मायल्या. 2 दिसां पयलीं बापायन आपल्या चलयेक मारपाची घटना माकाजान कुडतरे हांगा घडली आनी काल राती मंगोल फातोर्डा हांगा घोवान आपल्या बायलेक मारली. हे जे कुटुंब आसा हे मंगोल हांगा रावताले आनीक ताजे घोवाचें नांव आसा कृष्णा राय 38 वर्सां आनी बायलेचें नांव आसा करिश्मा राय हिका 28 वर्सां. हो जो कृष्णा राय आसा तो ताजे वेवसाय आशिल्लो सुतार कामाचे आनीक हे दोगी जाण पुलिसांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे दोगी जाणां भितर डेली चडशे खटके पेट्टाले. पूण काल हाजे हे आसा ताणें कृष्णान सामको रुद्र अवतार ताचो धारण केलो आनी आपले बायलेक मारपाक लागलो. ह्या मारपेटी भितर तिका मरण आयलें. ताचे नंतर फातोर्डा पुलिसांनी थंय धांव घेतली आनीक कृष्णा रॉय हाका अटक केलो आनी ताची जी बॉडी आसा बायलेची ती बॉडी पोस्टमॉर्टमा खातीर दक्षिण गोंयच्या शवागाराक सद्याक दवरिल्ली आसा. फातोर्डा पुलिसांनी ताचो पंचनामोय केल्लो आसा आनीक सद्या कृष्णा राय हो जो घोव आसा तो अटकेक आसा. हांचे ही जी फॅमिली आसा ती मूल कलकत्ता वेस्ट बेंगाल हांगची आनी ती हांगा भाड्याक रावताली. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव गुरुवार. मडगांव मोतीडोंगर वाठारांतल्या अपहरण जाल्ल्या सांत चलयेचो सोद घेवपाक मडगांव पुलिसेक येस आयला. पुलिशेन ह्या चलयेक कर्नाटकांतल्यान सोदून काडले. सांत चलयेचें अपहरण करपी दुबावीत आरोपी परशुराम अरियार ह्या 22 वर्साच्या तरणाट्याक पुलिशेन अटक केल्या. हे सांत चलयेचें अपहरण जाल्ल्यान तिच्या आवयन आयतारा पुलिशेन कागाळ केल्ली. पुलिशेन हे सांत चलयेक तिच्या आवय बापाय कडेन सुपूर्द केला. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा.
वेळीपवाडो विलियन भाटी सांग्या वयले श्रीमती गांवकर हिचे घर तळावो आमदार तशेंच मंत्री सुभाष फळदेसाय हाणें परतून बांदपाक मजतीचो हात दिल्ल्यान श्रीमती गांवकारान उपकार आटयले. फाटल्या सप्तकांत रातच्या वेळार सिलिंडराचो स्फोट जावन घराक उजो लागपाची घडणूक घडिल्ली. ह्या वेळार घरांत कोणूच नाशिल्ल्यान जिवीत हानी टळ्ळी. मात घरांतले सामान आनी कायदेशीर कागदपत्रां उज्यान लासून काबार जाल्ली. सिलिंडराचे स्फोट जाल्ल्यान सगळे लासून गेले. तुम्ही ते जाल तेन्ना खंय आशिल्ले? हरशी तुम्ही थंयच वयता? आनी कित्याक लागून तुम्ही म्हणटा जो फुटला आसतलो खबर आसा? ना. पूण दोगांनी तुमी थंय गेल्ली? त्याच दीस गेल्ले काय पयलीं वयताली? वयता. आतां तुमगेलें हें टोटल घर मोडलें. आता हे तुमकां उबारून दिलें ते कोणें उबारून दिलें? मंत्री आसा, आमदारान तुमगे बांदून दिलें. आता तुमी दोगांनी रावता हांगा आनी कोण ना तुमगेलो? कितलीं वर्सां जालीं ह्या घरा रावताले तुमी? 40 वर्सां रावता. आता हें काम चालू आसा? पावसा पयलीं जातली खंय? तुमगेलें भितर कितें आशिल्लें जेन्ना हें जालो तेन्ना? घरांतलें कितें लुकसाण जालें तुमकां? सगळे लासून गेले. कपडे सुद्दां लासून गेले आनी काय सगळे टोटल हें जालें. आमी वेळीपवाडा आसा आनी जे तुमी घर पळयतात आनी ही दोग जाण आसात, एक श्रीमती गांवकर आनी तेजा भांडारी, हेंगेले खंय तरी फाटल्या 8 दिसां पयलीं एक अपघात जो म्हणल्यार जाता, जो सिलिंडर आसा तो कुकिंग सिलिंडर स्फोट जाल्ल्यान तेंगे घर आसा ते टोटल लासून, म्हणटकीर तेंगे घराक जे कितें आशिल्ले कपडे भांगर धरून आरमार धरून आयदन धरून टोटली लासून जळून गेल्ले आसा. आनी त्या घटनेक जेन्ना ही घटना घडली तेन्ना ती शेजारी जे एक काही इंचाचेर असं म्हणल्यार जाता थंय त्या गेल्या 8 दिसांक थंय न्हिदपा वयताली म्हणून ती साल्वार जाली. ना जाल्यार खंय तरी आनीक खंयचो घोर घटना जावपाची शक्यता आशिल्ली. आता खंय तरी जी घटना घडल्या जे घर आसा जे पत्र्याचे घर आशिल्ले ते टोटल लासून गेले. ते खंय तरी लोकल जो आमदार आसा आनी मंत्री तेणे खंय तरी दखल घेवन तांकां घर बांदून दिवपाचे फुडाकार घेतलेलो आसा. आनी पळयता तुमी घर खंय तरी अर्द्यार पावल्ले आसा. ती जी म्हणटा श्रीमती गांवकर तेणी आमदाराचे आनी मंत्र्याचे उपकार वाटयला की खंय तरी तांकां आदाराक येयलो. पूण जे घटना घडली तेतूर खंय तरी तांकां कोणालो सपोर्ट नाशिल्लो. ती दोगूच जाण बायल मनशां, खंय तरी तांकां हो आदार मेळ्ळो आसा. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर वेळीपवाडा विलियनच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर. कामगार दिसा निमतान आयटकान बस स्टँडा वेल्यान पणजेच्या इमॅक्युलेट कन्सेप्शन चर्ची मेरेन रॅली काडली आनी चर्ची लागसार तांची भव्य सभा जाली. सरकारा कडल्यान कामगारांक अधिकारांचेर बंदी घालप, खाजगी फार्मा कंपन्यांनी एस्मा लागू करप, कामा वेल्यान काडून उडोवप, किमान पगार आनी वाडटे बेरोजगारी आड कामगार नेत्यांनी हे सभेक संबोधीत केले. जो रोजगार नहीं है उसको रोजगार देना है, लेकिन क्या हो रहा है? रोजगार नहीं दे सकता है सरकार, लेकिन जो रोजगार है उसको भी खत्म किया जा रहा है. नीम टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट, नेटअप टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट, आज हिंदुस्तान में ये चल रहा है. परमानेंट नौकरियां नहीं, आप परमानेंट नौकरी मत मांगो और नौकरी क्रिएट करना भी सरकार का जिम्मेदारी नहीं है. आप खुद का सोचो, आप कुछ ठेला लगाओ, नहीं तो पकौड़े तलो, ये सरकार आपको कहती है. और ये कठिन परिस्थिति में आज हमको मजदूरों का संघर्ष लेके आगे बढ़ना है.
वारकान पोमुर्फाक हारयत 5 सायड फुटबॉल सर्त जिखली. अर्नोल्डा सेवा केंद्रान छोटा नागपूर युथ ग्रुपाच्या जोड पालवान हे फुटबॉल सर्तीचें आयोजन केल्लें. हे सर्तीची खासियत म्हळ्यार 11 पंगडांनी दर एकी 2 चली खेळगड्यांचो आस्पाव आशिल्लो. वेर्णा, वार्का, ओळावली आनी पोमुर्फा पंगडांनी सर्तीच्या सेमी फायनलींत प्रवेश केल्लो. सेमी फायनलींत पोमुर्फान वेर्णाक जाल्यार वार्कान ओळावलीक हारयत फायनलींत प्रवेश केल्लो. वार्कान पोमुर्फा मदीं जाल्ली फायनल 2-2 गोलांत बरीच सुटिल्ली. उपरांत पेनल्टी शूटआउटाचेर खेळिल्ले मॅचीन वार्कान पोमुर्फाक हारयत ही सर्त जिखली. AM बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनीक आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. एक बात तो साफ है, अगर NAC A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर.